जो भाग आसा तो गादिगाळ म्हणून एक फेमस जागो आनी हांगा चडशी आमची कोमरतीची शेतां आसा, टॅलंटेड शेतां. ह्या शेताक आतां सद्या हे जे लोक आयल्या स्क्रॅप यार्ड तांणी सादारण एक 15 ते 20 मिटर ते भितर वचून शेतां सगळी आमची एनक्रोच केल्ली आसा हो भागाक. आनी त्या सायडीक रिलायन्साचो पावर प्लांट आसा, थंय एक आमचे मदीं एक जागो आसा, थंय एक व्हडली नालो आसा. तो नालो बीन सामको एनक्रोच करून ल्हान करून ते एक पंच मेंबर सांकवाळ पंचायतीचो आनी एकटो बिझनसमॅन व्हडलो. हे दोग जाणांनी सादारण एक आमचो 15,000 स्क्वेअर मिटर जागो थंय एनक्रोच केल्लो आसा. जागो हें बीन फेन्सिंग मिसींग करून. आनी ताजेर एक्चुअली आमची आमदार आसा तिणेंय हें केल्लें, सर्वे बीन करून तांचेर हें घातलेलें, पूण अजून कांयच जावना. ते थंय हें प्रॉपर्टी आमची गडप करून थंय किंग मेकर जाल्ली आसा सद्या. तशेंच फुडलो जो भाग आसा ह्या प्रॉपर्टीचो गादिगाळचो सर्वे नंबर 144, ही जी सगळी शेतां टॅलंटेड आशिल्ली आनी ते टॅलंटेड म्हणल्यार शेतकारान ते रोवप आनी आपूण ते पोट भरप. आनी तो जागो आसा तो मालकी कोमुलदादी कडेन आसा, सांकवाळ कोमुलदादी कडेन. पूण सांकवाळ कोमुलदादीक हें करून जे कोण फाटीं अध्यक्ष आशिल्ले आनी कोण आशिल्ले कोण ते हे धरून ह्या टॅलंटांनी ती जमीन शेतां भायल्या लोकांक विकल्या. इलिगल हे जे कोण लोक आसा, हे जे भायली कम्युनिटी ज्यो हांगा येवन स्थायीक जावपाक सोदतात, किंवा आमी म्हणटात बांगलादेश जावं किंवा पाकिस्तान, हांगचे जे लोक येतात आनी सरळ ते ह्या भागाक येतात आनी हांगा तांणी आमची शेतां घेतल्या आमच्या लोकां कडच्यान आनी हांगा एनक्रोच केल्ली आसा. इलिगल पळय इतली एक्टिविटीज जाल्ले ऑन कोमदाज प्रॉपर्टी अनलिमिटेड. आनी तेगेले म्हाका दिसता ते दिल्ल्यान सोर्स ऑफ इनकम अबाव 1 लाख जाता कळ्ळें तुका. आतां 83 तेणे आतां लेटस्ट एक हें बांदला, स्ट्रक्चर बांदला आनी ते रेंटाक दिला कोणा तरी मेकॅनिकल हें करपाक. आनी ती म्हाका दिसता 400-500 स्क्वेअर मिटर जमीन थंय एक्वायर केल्या. परतून 115 तेणें कितलेशे अनलिमिटेड ट्रेड लायसन्स घेतलेले आसा, कोण सब लीज म्हणजे लीज सुद्दां केल्ली आसा. ही प्रॉपर्टी कोमदाची आसा. परतून तेणें बोगमाली जंक्शना कडेन आसा शेक घातलेले आसा, ब्युटी पार्लर घातलेलो आसा, शॉप आसा आनी रूम रेंट दिले. अशी करून तेणें पळय तेगेले म्हाका जिवनूच हे एनक्रोचमेंटाचेर चल्लेलें आसा कळ्ळें तुका. आनी तेका लागून हांवें तेका पब्लिकाक दाखोवपाक लागून तेगेलें हें जे सोर्स ऑफ इनकम पळय खंयच्यान चलता पळय न्हू, हें दाखोवपाक लागून हायलायट करीत आसा आनी वॉट्सॅपाचेर हेजेर ते घालीत आसा, कित्याक लोकांक कळपाक जाय हो मनीस कसलो तो. आनी तेका लागून आतां तेजेर हायकोर्टान सुद्दां एक रीट पिटिशन पेंडींग आसा. पेंडींग म्हणल्यार लास्ट डिस्पोजल आसा. जितली पळय तेगेली हे इलिगल स्ट्रक्चर 115 आसा सर्वे नंबर सांकवाळे, आनी तितूंक सांगपाची मेन म्हणल्यार कितें तूं एकूय तुका रावना, सगळी रेंटल बिजनस चल्लेले आसा तेगेले. लँड आमची आसा सांकवाळ कोमंदादीची, ती सामकी प्रोटेक्टेड आसूंक जाय. हांगा कितें जालां, कांय पॉलिटिशियन्साच्या कारणाक लागून आनी तांच्या इनवॉल्वमेंटाक लागून हांगा मास एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा. आनी आमी आमचे पर्यंत जो कितें आतां ट्राय करता, आतां नवीन कमिटी हांवन आमी आतां हें केलां आनी गव्हर्मेंटाच्या गायडलायनी प्रमाणे आतां आमी सर्वे चालू आसा आमचे आतां. हे सगळे आमी आतां तांचो रिपोर्ट घेवन आमी परत गव्हर्मेंटाक सबमीट करतलो रिपोर्ट. फुडलें मागीर जें आसा तें एडमिनिस्ट्रेटरच्या ऑफिसांतल्यान फुडली कारवाई जावन एनक्रोचमेंट आहा ते डिमॉलिशन ऑर्डर बी कितें आसा कायदेशीर त्या हाज्या प्रमाणे एडमिनिस्ट्रेटरान करचें अशी आमची इच्छा.